आरपोरा ते बागाक जोडपी स्टील पुलाचे काम नोव्हेंबराच्या पयल्या सप्तका मेरेन पुराय जातले अशी माहिती कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी दिल्या। मंगळारा ह्या पुलाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत ते मिडिया कडेन उलयताले। आरडेस गोवा खातीर कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकार। The main connectivity bridge from Arpora to Baga, where there are lot of residential houses and hotels. हो ब्रिज वीक जाल्लो आनी नॅरो ब्रिज आसलो, म्हणजे एक 2 व्हीलर आनी 4 व्हीलर वांगडा वचनासली. A lot of accidents used to take place over here. Fights used to take place for 2 4 wheelers to pass together. आनी कोण फाटी सरानासलो. त्या खातीर गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतले, since the bridge was weak, to have a proper bridge of 12 meters wide. आनी हो आख्खो ब्रिज स्टिलाचो आहा, स्टील ब्रिज हो, म्हणजे एंटायर फॅब्रिकेशन इज ऑफ स्टील. तेका खाली हिंगासर एक कॉलम्स येता, मोदेकात कॉलम ना तेका, आनी ते सायडीन येता, म्हणजे 2 स्पॅनाचेर हेचेर मेन जे कॉलम्स आहा तेचेर हो ब्रिज रावतलो. ह्या वर्सा जे पावस पडला म्हाका दिसता खूब वर्सां जालीं पडोंक नासलो, आनी हेवी रेन्स हेज डिलेड दीस वर्क फॉर कास्टिंग ऑफ these columns, and now the columns are ready. Casting of slab is going on of the main pillars over there on the other side. This side also it will start in the next week. So the work most probably will be delayed by 15 to 20 days. That by 20th of November we should be ready with this bridge.